सगळ्यांक हांगासर जमिल्ल्यांक तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वतीन हांव देव बरी सांज आवडयतां आनी ह्या कार्यक्रमाक खास कार्यक्रमाक कलाकारांक भेट येवकार दिता. जबर खुशी भोगली तुमकां ह्या अवसरान पळोवन. जायते संकेत तुमी हांगासर आयले त्या खातीर आदेश फुडें हांव तुमचे आभार मानतां आनी मागतां आमचे अध्यक्ष श्री मिलिंद बंगार हाचे लागीं आमचो अध्यक्ष श्री मिलिंद बाब हाचे लागीं येवकाराचें उलोवप करूंक. सगळ्यांक तुमकां म्हाजे मोगाचो येवकार. आयज तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा तुमकां आमचे दोन कलाकार ताका एक खुशालकायेची खबर तुमचे मदेगार ती हाडटली आनी ती जावन आसात. पयलो जावन आसा बाब नॉर्मन कार्डोजो आनी सुकोरिना जे कॉस्टा हाका आज मीट आर्टिस्ट आमी दोगांयकूय वेंचून काडल्यात. जो ताणें ह्या तियात्र मळार जायतो वावर केलेलो आसा ताका लागून आमकां खोशी भोगली ताका मीट आर्टिस्ट हाडून ताची मुलाखत घेवन. तियात्र अकादेमी सदांच फुडें आसा बरो वावर करूंक, ज्या कलाकारांक ज्यो स्किम्यो आसात त्यो दिवंक आनी आमी आयज पासून ह्यो स्किम्यो आसात त्यो फुडें व्हरत आसात. जेन्ना आमी कॉलेजींनी गेले तेन्ना कॉलेजीच्या भुरग्यांनी तियात्र शिकोवन एक बरी संदी मेवली भुरग्यांक बऱ्या उंचल्या पांवड्यार पावूंक. 2 वर्सां पासून ह्या आमच्या कॉलेजी भुरग्यांनी तियात्र करून ताणें नामनाम जोडल्यात आनी जायतीं भुरगीं तियात्रांनी भितर सरल्यात. तेच परी हो तियात्र अकादेमी ही स्कीम इस्कॉलांनी गेल्या अजून पासून एक इस्कॉलांनी हो तियात्र केला देखून हांव ताका शाबासकी दिता. आनी आयच्या कलाकारांक जी भेट आसा ती बरे भाशेन ती उलयतली आनी तुमकां आपल्या जिवितांत कितें कितें केलां तें विचारतली. आनी कलाकारांक भेट घेवपी जावन आसा एक बऱ्यांतलो बरो आर्टिस्ट कॉमेडियन कांतरां घडपी तो जावन आसा ऑर्टेस पेरेरा. ताका आमी वेंचून काडला ताची भेट घेवन. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आता आमच्या आयचे दिसाचे दुसरे तियात्र कलाकार बाय सुकरिना कॉस्टा मागता मेन बाबाच्या लागीं ताका वयर हाडून. ताका आमी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वटेन एक मेळोवन तशेंच कप आनी फुलांची भेट करूंक सोदता. लाग्यो कोणा येता पुरस्काराची उक्तावणी करतात. आता दुसरी मुलाखत हांव घेता बाय सुकोरिना. तुमच्या लागीं तुमकां तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हांचे तर्फेन म्हजे तर्फेन येवकार हे कार्यावळीक. थँक्यू. बाय सुकोरिना, एका काळार तूं खरेंच खूब उंचल्या पावंड्यार आसलेले जायती तुवें नामनां जोडली ह्या तियात्राक लागून. तर म्हाका तुका
विचारूंक जाय तुजे फामिलीचो इतिहास, तुजी फामिलीची हिस्ट्री कितें, म्हणजे तूं गांवान खंयच्या गांवान तूं जल्मलें, खंय शिकलें, तुका माय बापायचें नांव आनी तुका भाव भयणां कितलीं? अशेंच हांव गांवांत सांगेचे. म्हाका 4 जाण भयणी, भाव ना. म्हजो बाय पुलीस जोकी फेर्नांदीस आनी म्हजी माय मारिया कोसेसो फेर्नांदीस, ती हिंगा दिवानाची, आनी म्हजो जल्म रिबांदार जाल्लो. बरें दिसलें आयकून. तूं निबंदर जालेलें, म्हाका दिसलें तूं सांग्यारूच जालेलें म्हणून. आयज म्हाका कळ्ळें. हांव सदांच तूं सुकुरीतले सांगे म्हणजे सांग्या गांवांत तें जल्माक अशें दिसलें. निबंदर बरें म्हणजे पणजेच्या गांवांत जालेलें. म्हाका एक सांगशी, खरेंच तुवें जायतीं नामणां जोडूं, पूण जेन्ना आमी कितें करतात जिवितांत पयलें पावल तुवें मारतात, तुका हे आरतीचो मोग, हे कलाकार तूं एक जावन गेले बरे कलाकार, हे आरतीचो मोग कोंकणी पालकार आपण येवचें, कांतोरीस जावचें, एक पार्टीस जावचें, अशें केन्ना तुज्या मनान आयलें? जेन्ना हांव 7th आसलें तेन्ना हांवें इस्कॉलान गॅदरिंगाक काय सॉंग म्हटलें गिता रोजाचें, बफेटाची भाजी, तुका जाण आसतलो. हांव माथ्यार पाटली घेवन विकूंक पावता बोटा, तें आयकोन बरें फामाद. तें हांवें म्हटलेलें. तेन्ना म्हजो वयस बरो आहलो. तेन्ना जायते जाणां म्हजो ताळो लायक जालो. आनी आमचो गांवचो एक भाव आहलो एंड्रू सांगे म्हणून, तो तियात्र बरयतालो. तेन्ना थोड्या तेंपान तो मनीस म्हाका म्हणूंक लागलो, बाय तूं आपल्या तियात्रान एक कांतार म्हणटलें म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें हांव तियात्रान ना रे सायब, हांव तियात्रान येना म्हणलें. म्हजो पाय मातसो स्ट्रीक आहलो. मागीर म्हज्या पायनूच म्हाका म्हटलें, असो गांवचो भाव न्हू तो, तूं वच म्हणून. कांतारूय म्हटल्यार मागीर म्हाका एक कॉमेडी करूंक लायली. ती सगळ्या लोकांक कॉमेडी लायक जाली. उपरांत हांवें चिंतूंक ना हांव परत पालकार अशें पावतलें म्हणून. तेन्ना पॅट्रीक डोराडो आमच्या घरान येयलो. म्हाका म्हणूंक लागलो, आपणें आयकलां तूं बरें एक्टींग करता, सायड शो बरें करता, कांतार बरें म्हणटा, तर आपल्या तियात्रान तूं येतलें म्हणूंक लागलो. आनीक प्रेशर येयलो, प्रोफेशनल स्पीच. मागीर परतून हांवें म्हज्या मायकाय सांगलें हांव वचों. आनी तेन्ना आमचें पयशे तितलें आमकां हें जायनासलें शिकोवन. बाबा पयशांचें पुलीस आहलो तेन्ना तूं जाणा, तेन्ना तितली नासली, सॅलरी नासली. मागीर हांवें चिंतलें घोडे म्हाका देवान एक घोडे म्हाका निर्मिला आसता तियात्रीस्ट हांव अशें म्हणून. कित्याक आमगे सगळीं मामा म्हाजे सगळे तियात्र श्रीबांदार. म्हजो बाय तियात्रीस्ट नाचतालो. मागीर हांवें म्हणलें आतां पॅट्रीक डोराडो उतर दिलें. ओके. तो म्हणूंक लागलो ओपनिंग म्हणूंक जाय फामली पडपाना तियात्रान. हांव आनी वो इजिदोर नावेलीचो 25 शो केले तेजे हांवें. आनी तेका म्हाका सायड शोय दिलो. मागीर म्हणूंक लागलो आपल्याचें आनीक रोल ना सायड शोवाचो. तेन्ना हांवें ओके म्हटलें. आनी म्हाका दिसलें आनीक आतां मुखार घोडे हांव पावचें ना अशें म्हणून स्टेजीर. एक भाशेक येयलो, तेणें म्हाका व्हेलें आपल्या तियात्रान. मागीर पास्काल रॉड्रिगीस, लिगोरियो फेर्नांदीस आनी मागीर रोजरी फन्स हाच्या तियात्रान म्हाका जज आलेमावन बेस्ट एक्टर म्हणून लेडीज शो तो बेस्ट एक्टर म्हणून म्हाका इनाम दिल्लो जज आलेमावन. आनी अशें करून हांव वयर सरलें, इल्लें इल्लें करून नाचून वयर सरलें. मागीर हो कोणता आमचो मिनी देवानंद तो येयलो. म्हणूंक लागलो म्हाका एका दिसाक आपूण एक तियात्र काडटा सुकोरिना. हांवें म्हणलें कितें म्हजेंच नांव सुकोरिना, तूं सुकोरिना तियात्र काडटा अशें हांव तेका विचारलें. मागीर म्हजी माय म्हणूंक लागली आसूं बाय घोडे तूं आतां केन्ना जावं बॉम्बे पावूंक नासलें पयलें. घोडे तूं आतां बॉम्बे पावना. म्हजी माय खूब हें करता सिनेमा काडटालें. हांव बॉम्बे केन्ना पावूंक नासलें म्हणून. पूण जेन्ना आपले त्या बांदाराक नाचलें तेन्ना देवगिताक पयलो तुजो नाचलें हांव. मागीर दुरू गिऱ्यान त्या केन्नाय नाचलें तेन्ना बॉम्बे दुबाय पावलें. आनी मागीर जायते जावन सोगमताले म्हाका फक्त सायड शो जातालो. एक्टींग केन्ना जावचें ना अशें जायते चिंतताले डायरेक्टर. पूण जेन्ना आमचे मेंढान म्हाका म्हणजे सारको मेन रोल दिलो सुकोरिनाचो, ते एक गांवाचे तेणें म्हज्याच नांवाचो तियात्र इतलो फामाद जालो. आनीक देवान म्हाका इतलें वयर काडलें. हांव केन्नाच हांवें चिंतूंक ना ह्या एक हेजे पालकार इतलें हांव जायत पूण फामाद. खरें एक देवाचें देणें म्हाका. आनी देवाक हांव दिनवासतान आर्गां दिता म्हज्याच नांवान हांव इतलें फामाद देवान म्हाका केलें म्हणून. सुकळीन बाई,
म्हाका हे आमी सुकोरीन तियात्रा वयर आमी जरूर उलयतले आनी म्हाका जायतें उलोवपाचें आसा सुकोरीन ह्या तियात्रा बाबतींत हांव जायतें उलयतलो पूण म्हाका ते आदी म्हाका जाणा जावंक जाय तूं सुकोरीन म्हणटा तें खूब उपरांत मागीर त्या हितून तूं फामाद जालें तो तियात्र आखो वर्ल्ड फेमस हो जालो पूण तूं ह्या तियात्रान पावोंक म्हणजे तूं व्हडल्या तियात्रांनी कांय कोणूच वचना पयलोच येवन प्रोफेशनल जायना ते आदी तूं गांवचे तियात्र जातात जावं आमचे खेळ तियात्र जाताले एका काळार भरपूर जाताले तूं खंयच्या खेळ तियात्रान नाचलेले वो तूं एक गांवच्या तियात्रान न्हेसलेले तूं आदी आनी त्या वरवीं मागीर उपरांत तूं वयर पावलें पूण खंयचे आदी गांवच्या तियात्रान तूं न्हेसलेलें हय जायत्या गांवांनी हांव नाचलेलें बारीक बारीक फेस्तान जाताले ते तियात्राक हांव नाचतालें आनी मागीर जॉर्ज फेर्नांडीस रायचो जमनी वेले खेळ ताणे बरयल्ले तेजेर हांव चड फामाद जालें जॉर्ज फेर्नांडीस रायचो गाणपकाचो तेज्या हेरान हांव चड फामाद जालें आनी चालूच आहलें तें मिक्स प्रोफेशनल आनी हें सगळें मिक्स आहलें मागीर ऑल इंडिया रेडिओचेर हांव रिकॉर्ड ब्रेक तें थिंगाय हांव हें जालें जायते म्हाजेर पासून कंप्लेन केलें हांवूच कित्याक गाय पूण आकाशवाणीचेर अशें म्हाज्या हेराटाचेर पासून म्हाजें कंप्लेन जालें हय पूण त्या मागीर हें जावं ना हांव वसत रावलें आनी अशें करून तियात्राक वयतालो सुकोरीन बाय हे तुवें जायते तियात्र माचयेर तूं पावलें जावं खेळांनी खेळ तियात्र म्हणटात आमी तशें उपरांत तूं माचयेरूय जायते तियात्रांनी न्हेसलें जायते डायरेक्टरान तूं न्हेसलें तूं एका काळार आमचे चड फामाद तियात्र आसा म्हणजे रेडिओ प्ले म्हणटाले आमी तूं जायते फामाद तूं जायते रेडिओ प्लेयान तूं न्हेसलां हें सारकें हय कितले सुमार शो 14 पावट गेला हांव रेडिओचेर आकाशवाणीचेर 14 पावट गेला खेळ तियात्राक आनी एक एका गेला हांव एक आम प्रियो म्हटलेलो ताका एक पावट गेला हांव तुज्या वांगडा म्हजी भयण मारिना आनी त्या उपरांत हांवें पोरतो मागीर बंद जालें न्हू आकाशवाणी मागीर हांव सोडूच ना हय आमी तुज्या लागीं एकूच प्रश्न हांव विचारूंक सोदतां सुकोरीन हो तियात्राक लागून तुका सगळ्यांक तुवें कितले कडेन एवॉर्ड घेतल्यात आसतले पूण सुकोरीन हे तियात्रा असलो तियात्रांनी भुमिका तुका आनी केन्नाच मेवची ना आनी मेळोंक ना आनी कारण तूं आयज जोरी तर फामाद जालें सुकोरीन म्हणटा तो चड फामाद जालो एक ताणें सुकोरीन ह्या तियात्रान गोंयचो इतिहास कोंकणी पालकाचो एक इतिहास घडोवन दवरलो इतल्यो रेकॉर्ड्स कोणे मोडूंक ना आनी तो चड फामाद जालो आनी कारण तूं तुज्या नांवाचेर आनी एक बाय आमचे अंजला तिचो घरकार टॅलिस हे एक जाणांचो म्हाका उडास आसा चड तुमी तुमचे हो तियात्र एकदम बरो बरयलोलो आनी हो तियात्र गाजोवंक चड भार घेतलो आमच्या बुरेणा डायरेक्टर मिलिंद बांदारान आनी म्हाका दिसता हो चड फामाद केन्ना जालो जेन्ना ती कोर्टान पडली एक केस जाली तेजेर सुकोरीनाचेर ताणें एक बऱ्यांतली बरी इस्तर बरयलेली आनी ताणें आपल्या तकलेन बरोवंक ना जें कितें पेपराचेर जें कितें मासिकाचेर आयलेलें तें मिलिंद बाबान वाचलें आनी त्या प्रमाणे ताणें बरयलें उपरांत ताचेर केस घातली आनी ते कोर्टान वेचो पडलो जायतो बोवाळ जालो आनी ते पासून ते आनी लोकांक दिसलें अरे कित्याक केस केलो लोक आनी आबूज जाले हाचे वयर तुका कितें सांगचें आसा केशी वयर आमचो हो शो फर्स्ट शो हांगा भितरपाली त्या उपरांत आनी थोडे शो जाले दिसता म्हाका आमचे अकस्मात दिश्टे ऑर्डर आसली हो तियात्र बंद करचो म्हण आनी शो येयल्ले आहले बुकींग आहले जायते आमी सगळो ग्रूप आमी सगळीं चिंतून पडली हें आतां अशें कितें जालें तियात्र एकदम बरो आहा आनी सगळें बरें आहा आमकां सगळें शॉक जालो आयकून मागीर सगळें आमी मागीर सगळीं गेलीं कोर्टान गेल्यार आमचे एडवोकेट मायक मेहता आनी जॉन क्लार्क अल्बानो वेगा सांच्याचे आलेमा पासून आहा आमकां हेल्प करून तेन्ना जेन्ना हांव कोर्टान गेलें तेन्ना म्हाका खूब भिरांत कशी दिसली आतां हें कितें जातलें काय हो तियात्र बंद पडटलो मुखार वयतलो कितें जातलें हांव चिंतून पडलें पूण जेन्ना पयले पास कोर्टान म्हाका उबे केले तेन्ना हो म्हणूंक लागलो जुईस म्हाका हो तियात्र म्हणून बंद पडटा हो तियात्र बंद पडटा हें कित्याक लागून बंद पडटा सर म्हणलें तर हो तियात्र सुकोरीना तुजें नांव घाय म्हणूंक लागलो म्हाका हांवें म्हणलें म्हजें नांव सुकोरीना बर्थ सर्टिफिकेट जाय म्हणूंक लागलो आपल्याक पळोवपाक तेन्ना हांव खुशाल जालें घोडे म्हाज्या नांवाचें घोडे जायत गाय
अशें म्हणून मागीर बांदर म्हाजी बर्थ सर्टिफिकेट सोदोवपाक आसलो तेन्ना ताणें रोखडेच ते 1963 आसली ती आतां ताणें सोदून बाबड्यान दिली आनी हाडून आमी थिंगा हें केली दिली तांकां एडवोकेटा कडेन तेन्ना पळय ते वाचले आनी म्हणोंक लागलो आनी सगळो सपोर्ट आमकां आसलो कोलवा लोकांचो बस भरून लोक येयलो सगळे भायर आहले आनीक हांवें म्हटलें आतां आनी एक अशें भिरांत कशी येयली बर्थ सर्टिफिकेट दितूच म्हजें नांव मातशें व्हडलें मारिया अमेलिया सकोरिना फेर्नांडीस अशें म्हणून मागीर ताणें तें पळयलें आनी म्हणोंक लागलो ताणें सांगलें एडवोकेटान कोणाच्यान कांय करूंक जायना तेजें एकच नांव वास्कोरिना म्हणून हो तियात्र फुडें वचचो म्हणून अशें म्हणून आमकां ताणें हें केलें आनी मागीर आमचे शो इतले सारके फामाद जालो सामके हावसफूल म्हज्या खरें म्हटल्यार म्हजें करूंक जायनासलें दिसाक 4 शो हांव सारकें मोतालें भायर जातालें सारकें कित्याक हांव डबल करतालें मागीर इतलो फामाद जालो हो तियात्र आमी केन्नाच चिंतूंक नासलें कोर्टान पडोन आनी मदीं डिमांड आनी मदीं फामाद जालो आनी एका वर्सा भितर अकस्मात 215 शो आमी केले एका वर्सा भितर 215 मागीर सेकंड टायम ताणें भायर काडलें तेन्ना म्हाका संद मेळोना हांव कुवेट आसता हांव 1993 गेल्लें आजून पासून हांव कुवेट म्हाका मेळोंक ना पूण म्हाका आजून पासून तो शो आतां स्कोर म्हणीत म्हजें एक्टींग हांव भायर हाड आजून पासून करता इतलो म्हजो फेवरेट तो शो सुकरिना सुकरिना बाय आय जोरी तुवें हे आमचे कोंकणी पालकार तूं चड फामाद जावंक पावलें जाल्यार फकत होच तियात्र सुकरिना हो आमी जाणात त्या प्रमाणे आमचे म्हजे नेबर म्हजे शेजारी बाय अंजला आनी तिचो घरकार म्हाका सांगताली तेन्ना हांव एंटनी सेनाच्या तियात्रान आसलोलो तेन्ना म्हाका ती म्हणटाली अरे आमचो तियात्र इतलो बरो येता झांसीत वाज कितें ताका हांव नको पूण झांसीत वाज कितें ताका एक्टींग करपाचो आसलो पूण कांय कारणाक लागून फुडें तो पावना जावन मागीर हे म्हणून तूं यो रे आमी आमच्या डायरेक्टराक सांगतात मिलिंद बांदराक तूंय यो ह्या तियात्रान तेन्ना हांवें चिंतलें ना हांवें एका उतर दिलें म्हजो गांव गो एंटनी सेन हांव तुज्या तियात्रान आहा बाबा तुजे फुडें 15 तियात्र जायत 20 जायत पूण हांव म्हाका इतली खात्री आसलेली हो तियात्र 100 म्हणटा तें हांवें हें चिंतलें 100 तियात्र क्रॉस जातलेच पूण 100च न्हू ते मागीर 300 क्रॉस जाले कारण हो तियात्र चड बरो जालो आनी ह्या तियात्राचो हांवें 2-3 फावटी हांवें पळयला हांव तियात्रान एक्टींग करून हांवें मुद्दाम पळयला कित्याक तियात्र तुका इतलो बरो दिसतालो परत पळोवचें आनी आमचो डायरेक्टर बाब मिलिंद बांदार ताणें एक ओपनिंग कोरस इतलो बरो म्हटलो न्हू आनी म्हाका दिसना असलो ओपनिंग कोरस एक वेगळेच तरेचो ती सगळीं ओपारेचीं कशें तें कांतार आनी हांव म्हाका दिसना कोणें असलें कांतार म्हटलां पूण आयज पर्यंत ते कांतार बायाट म्हणटा हांव जाणा आनी हे कांतारा वरवीं न्हू पयलें कित्याक आतां स्वताच एक तियात्र बरो वेतलो जाल्यार न्हू पयलोच आवाज बूम जावंक जाय तेजे ते कांतारा वरवीं न्हू चड आवाज जालो उपरांत दुबाव ना हो तियात्र एकदम बरो जालो आनी तुमी जायते म्हाका म्हजे शेजान अंजला सदांच सांगतालें तूं जाणा व्हडटेच हांवें मरे दुसरे कडेन एक घर बांदिलां कित्याक लागून ते जाणटू सुकुरीन तियात्राचेर आमी जायते जोडले आनी हेका लागून आपल्या देवान एक दिलें कित्याक आपण धाकले घरां रावताले आपण एक व्हडलें घर बांदिता कित्याक हे सुकुरिनाचेर आपण कितें जोडलां तें आपण ह्या घराचेर म्हणटा आनी ताका त्या पासून ते स्वता उपकारी म्हाका सांगता आपण मिलिंद बांदराचे आपण उपकारी रे हॉटेल बाब कित्याक ह्या तियात्रा लागून आपण कितें जोडलें आनी आपण आपल्यागे खूद आपल्यागे घर आपण बांदिलें म्हणटूच तूं चिंत हो तियात्राक लागून कितले जाणांनी आपली फॅमिलीक पोसली कितें जालें ताणें जोडलें हे तियात्रा वरवीं आनी तुमी सगळ्यांनी हे तियात्राक लागून तुमी डायरेक्टराचे आभार मानूंक जाय आनी देवाचेय कारण देवाचे हुकुमे शिवाय आनी कांय जायना ह्या संवसारान देव निर्मिता बाबा हो तियात्र हिट जातलो हो हे कांतार हिट जातले हो भुरगो कडेन खाला पडटलो केन्ना एक दीस तो वयर सडटलो हें देवान पयलें बरोवन दवरलेलें आसा एक इंग्लीश जाणार म्हणटालो द मुवींग फिंगर्स रीट and having writ nobody can delete a word from it म्हणजे देव बरोवन दवरता हें कितें जातलें तें उपरांत कितें घडटलें तें देव बरोवन दवरता मागीर कितें जावं तें तुज्यान तें फासार करूंक जायना तुज्यान तें पुसून काडूंक जायना तें देवाचें एक निर्माण आसता आनी हांव खूब खुशाल जालो तूं असले तियात्रान पडलें आनी हो तियात्रय फामाद जालो म्हणून तूं म्हाका एक सांगशी हो तियात्रान उपरांत जायते कडेन तियात्र नेसलो आसलेले उपरांत हांव जाणा गल्फान तूं गेलें म्हणटूच जायतो एक 20
25 वर्सां फुडें तुजेर आसर पडलो आसतलो गोंयांकारांनी मागीर तुका पळोवंक ना गोंयच्या लोकांनी तूं भायल्या गांवांत तूं तियात्र न्हेसतालें वो काम करतालें 1986 हांव काजार जाल्लें तेच्या पयलीं लास्ट हांव एक्टींग केला हांवें प्रिन्स जॅकब ऑन द स्पॉट ताजो एक तियात्र ताका कोणें कॅट केलें म्हणून ताणें म्हाका येलें आनी तो म्हजो लास्ट तियात्र प्रिन्स जॅकबाचो कागद तियात्र त्या उपरांत हांव घालपाक गेलो आयज सगळें सोडून दिलें हांव ह्या फुडें आनी पालकार येवचें ना म्हणून सोडून दिलें म्हजी तूं झॅटरी तिका आहली कुयट आसतालें काम करतालें तेणें म्हाका एका दिसाक म्हणलें मामी लोक आमकां कितलो सांगता तुजे वयर तुवें सुपरी केलो इतलें बरें काम केलें तें केलें तूं बरी कांतारां म्हणटा एकूच पावट तरी पालकार येवं गे थिंगा कुयट आमकां दाखय तुजें टॅलंट म्हणूंक लागलें तें मागीर तेन्ना शो आसलो हेजो आमचो क्लासीक हेजो म्युजिकल शो त्या म्युजिकल शो हांव तुज्या रोडान एक प्ले बरयल्ली कॅजेटान सांवड्डे आमी सगळीं केलो बी सगळी प्ले बरयली तितून हांवें पार्ट घेतलो आनी कांतार म्हटलें दोन कांतारां म्हटलें तेका क्लासीक तुवें उपरांत डॉमिनीक देराया तो क्वेड आसता रायसो डॉमिनीक फर्नांडीस ताच्या म्युजिकल शोवान हांवें पार्ट घेतलो आनी मागीर आमचो मास्टर शाहू आल्मेडा ताणें म्हाजो सत्कारूय केलो युट्यूबार ताजो शूट आसलो ताणें त्या उपरांत आनीक ना पूण बर्थडेची मागीर हेजी कांतारां हेजी काजराची सांगुती त्या जायतो म्हटल्या पूण तियात्र ना लास्ट म्हाका प्रिन्स जॅकब हय त्या उपरांत तुवें तियात्राचे जी आर्ट तुका देवान दिलेली ती तुजी लिपोवन उरली म्हणटच तूं पालकार कोणाच्याय तियात्रान पावोंक ना त्या उपरांत कितलीं वर्सां जालीं तुवें हो पाल्क कोंकणी पाल्क सोडल्यार म्हणजे तूं न्हेसोन नासतना रावलें कितलीं वर्सां जालीं 1986 फोन केल्लें 2014 एंट्री मारलें एक बसलें तुवें ती घालपाक ती पूण गोंय अजून ना गोंय अजून ना म्हणटच तूं अजून तुका तुवें देवाक आर्गां दिवंक जाय कारण तुका थिएटर अकॅडमी ऑफ गोवा आनी चड करून आमचो बाब मिलिंद भांडार तुजो उगडास करून कारण जायते तुजे भाशेन जायते तियात्रीस्ट जावन गेले थोडे घरान उरले आनी ताचो थोडे उगडास करिनात पूण तुजो बाब मिलिंद भांडारान उगडास केलो आनी तुका हे पालकार हाडलें तुजी मुलाखत घेवंक त्या पासत तुवें देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी बाब मिलिंद भांडाराकूय तुवें देव बरें करूंक जाय देव बरें करूं म्हणूंक जाय कारण तूं आतां पालकाक विश्वास ना सारकें तूं विश्वास ना पालकार ना तूं आतां पूण तुजो उपकार आठवय ताजो कारण ताणें तुजो हाडला जायते जाणां थोडे अजून थोडे बारीक बारीक तियात्र करतात पूण कोणाक हाडिना ताणें तुका हाडला हो तुवें उगडास दवरचो पडटलो आतां तुज्या मनान कितें आसा फुडाराक तुका देवान आर्ट दिलेली तुका दिसता तूं पालकार येतलें वो कोणूय तुका व्हरतलो वो कोणें आपयल्यार तूं येतलें म्हाका हे कशें ना पूण तूं एक्टींग करपाची चड मोठें जालां आनी आमची स्टेज आतां बारीक जायत येता कोणाच करून मोडली जाल्यार आमचेर पीस फुडें देवाक जाय जाल्यार ते आमी करता फुडें हाडीत परतून सांगूंक जायना तोय केन्नाच म्हणून देवाक जाय देवाक जाल्यार शेव जर कितें आहा तें केन्नाच म्हणूं नाका देवाक जाय जाल्यार आमी वावर करीत रावंक जाय देवाचो आशिर्वाद आसा आतां आमच्या नॉर्मन बाबाक पळय तो सोल्फा शिकोंक ना पूण जे शिकल्यात सोल्फा बऱ्यांतले बरें शिकल्यात ताचे वून ताणें चड नांव जोडलें आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब फावस्ताक ताणें एक बऱ्यांतलो बरो प्रश्न घातलो सोल्फा तूं कित्याक शिकोंक ना ताणें सांगलें आपली कितली अडचण आसलेली सांगली पूण हांव बाब फावस्ताक चड देव बरें करूं म्हणटा एक संगीतकार जातलो जाल्यार तुवें सोल्फा शिकोंकूच जाय सोल्फा म्हणटा ती सारकी हांव जायती कांतारां घडटा म्हणजे जायते ट्यून घडटा मागीर म्हाका उगडासूच उरना कितें कळलो कित्याक हांव सोल्फान जाणा जाल्यार हांव बेगीन बेगीन बरोवन दवरतलो आतां तरी मागीर केन्नाय मोबायलाचेर बाबा कसो ट्यून कंपोज केलो तो हें म्हणून दवरता तेका बाबड्याक तुजें काम छाप नॉर्मनाचें काम छाप तेका एक फावटी सांग आनी हांव कोणाकूय चॅलेंज करता म्हाका नॉर्मनाचें हे वन मॅन बँड हाड आनी तेका सांग तूं वच आनी कांतार म्हण म्हाका हेजेर विश्वास आसा तो जाणा म्हजी की हांव एक फावटी गेलो नॉर्मल मुगे ट्यून येसो इतकी अशी सारकें शाप देवान ताका एक देण्यान दिला आनी आयज पर्यंत तो कित्याक पालकार आहा तो म्हणोना देव करता ती वाट न्हू वावरत राव आपण कोत्तेले कोणाकूय तर म्हण बाबा आपल्या खुशी आहा पण जायते डायरेक्टर फुडें म्हणटले अरे
हे सुकुरीनांतले टॉप मोस्ट हिरोईन आमी ताका हाडूया एक मायचो रोल करून दितले आनी ते करतले पूण तूं म्हणटा देव कोत्ता ती वाट आनी घरा बसता तो येना तेजी देख घे हो आमचो नॉर्मल बाब आयज तो मुंच्या पाण्यार बाबा ताका ताणें सोलफान शिकोवना त्या पासून मनशान आपल्याक आठ दिली आतां म्हाका 69 वर्सां जालीं ह्या म्हयन्याची 11 म्हजो बर्थडे हांव 70 वर्सां जाली तरी पूण हांव बसना घरान कोणें तर बारीक ती मेवल्यार हांव गेलो देवान दिलेली आड म्हाका पयशे मेवले ना मेवले आतां प्रॉब्लेम ना म्हाका पूण ती देवान दिलेली आड फुडें वचत राव बाय अंजलाक पळय आतां ते बावडे वेता मी ते वाडे मिनी त्या बांदराच्या तियात्रान आतां हे पिरायेर आमी तियात्र नाचपाचें न्हू पूण तिका उमेद ना देवान आपल्याक आड दिलेली आहा आपल्या लागीं घडटा त्या प्रमाणे आपण एक्टींग करीत रावतले आपल्याक कोणें व्हेलें आपयलें आपण वेतले ते सदांच तें चिंत मनान सदांच मनान धरून तें देव करता ती वाट पडिनाका हय म्हाजी वाट सगळी दाट जाता ती चड तें रावलो जाल्यार हांवूय बरें थोडे म्हजे डायरेक्टर आहात अरे बाबा आमचे सुपरीन आसा ताका खुशी आसा अशें म्हटलें आनी समज ते गेल्यार ना गो हांवें पण तें तूं कितें सांगता रे लॉस कोणाक लॉस म्हाका हांवें ताका सांगलेलें कितें ना कित्याक यू आर अ गूड आर्टिस्ट नो डावट तुका संवसारान पळयलां तुका आमचे गोंयान आख्या गोंयभर तूं गाजलां तर तुका खुशी आसा कोणें आपयलें कित्याक म्हाका जायते जाण व्हरता बाबा आपल्या एक कोण मायचो रोल कोण म्हणटाले तूं तुका खुशी आसा तियात्रा कोणें आपयलें जाल्यार तूं येतलें हय कुवीट सोडून येताले न्हू हांव आतां कुवेत आहा तूं हय हांव गेलो हांव कुवेत हांव गोंयान आहा हांवूय घुसपलो आतां कुवेत सोडून येता कितलो तेंप जालें तूं आतां परत आतां येतले हय आतां परत येता आतां रिटायर जाता रिटायर जावंक ना ऑगस्ट काय एंटायर कित्याक जालें ऑगस्ट तूं परत रिटायरमेंट घेवन परत येतलें गोंयान तूं तिकाच रावतलें गोंयान येतलें म्हणटच मागीर तुवें पालकाक परत येवंक जाय देवान तुका आड दिलेली आसा मागीर तूं परत येतोच तूं आमकां सांग बाय अंजला आमी तुजे शेजारी सांवडते आनी सांगे लागीं आमकां सांग तेज्या भायर काम करपाचें आसा पळय जाल्यार मारून हाडला आतां तुमकां लागून तियात्र हिट जाला तुवें देवा कार्यान एक्टर्स आपल्याक मेवले ते आनी काय दिसता काय जाणा हय पेट हाडला मागीर तो पेट खावन आयज तो व्हडलो पेट पडल्या बरो मनीस फुगना म्हजे भयणीक म्हजो भयण्याक सदां म्हाका कंप्लेन करताली बारीक ती जाण मरे बाबा आपल्या तुगे पिल्ले आपल्या गो आपल्या जायत मारतात आनी सदांच हांव म्हणटालो हांवचे भोंगर कित्याक म्हजे भयणीक मारूंक जाय आनी तो गेल्यार तो ना म्हणटालो पूण मागीर केन्ना लागल्यार मारतालो म्हणटा थोड्या तेंपान दोनी 3-4 वर्सांनी म्हजे भयणीक पयल्यार इतली मोठी जाल्या आमी बरें जालें गो तुका तो मार खावन आनी म्हजी बायल अजून बारीक आहा बायलेक सांगलें एक दीस तुकाय मार दिवंक जाय भयणीक पळय तुमी आतां मडी जातात तें एक देवाचें देणें तूं केन्ना फुडिनाका म्हजें एकूच मागणें सुकून मागीर तुका देवान आर्ट दिल्या आनी हे आमचे मिलीन त्या बांदार बसल्या एक खोडेगांव डायरेक्टरांनी तुका ही एक पार्ट दिवन तुजें नांव ताणें वयर काडलां देवा कार्यान दिवया आनी तूं जोरी तर येतलें परत तियात्राक तुज्यान कोणा तरी डायरेक्टरान सांगूंक जाता आनी ते खंयचोच डायरेक्टर तुका ना म्हणचो ना सुतरी न्हू ताका नाका कोण म्हणचो ना ते येता जाल्यार बरें जालें पूण फकत तुका कशी आसूंक जाय देवाचेर पाचें नाका देव आशिर्वाद घालतास आमी जेन्ना आमी हार्ड वर्क करता जिवितान आमचेर देव केन्नाच आमकां साडीन आमकां देव आशिर्वादान बसता ते पासत हांव आनीक एक फावटी तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी तुका फुडाराक बरें लांब जिबीत आवडटा आनी मागता दुनिया देवान तुज्या मनान घालूंक ही देवान तुका आर्ट दिल्या ती तुवें मालकार लोकांक दाखोवची हीच म्हजी चिंतना देव बरें करूं आनी कोणें कितें तुका विचारूंक जाय जाल्यार तांणी विचारचें आमचो बाप सुकूर आयलो बरोबर कोण आसा ते विचारूंक सोदतात थोडा घे आनी विचार कोणाचो प्रश्न डॉला फुडें डॉला
हांजारान कितें विचार येता मारा वयर मार मार आपला काय सुग्रीन बाय हांवें तुका पालकार केन्ना पळोवंक ना हांव कडेन केन्ना आर्टिस्ट न्ही सो हांवें जायते आयकलां आतां सुग्रीन तियात्रा वयर आनी 300 शोज पासून केल्यार आमचे मेरेन डायरेक्टरान सो पळोवंक ना आनी हांव आयज जाता इतलें आयकोन पासून हांव अशें येता पळोवंक तो तियात्र पोतून येयल्यार पुरो म्हाका पळोवंक जाय तो तियात्र बट हांव नको केन्ना पळयतलें तें हांव येतलो आणि गोळी म्हाका एका सरळ मेळ्ळ्या पुरो ओके सो लेट्स कम टू द पॉइंट म्हणल्यार सुग्रीन बाय यू कॅन आतां तुजो सगळे डायलॉग तुजे तोंडार आहा तुज्या ओके हांव नको तुवें कसलो रोल केला ट्रेजिडी रोल ट्रेजिडी रायट ओके तुवें ट्रेजिडी रोल केला सो एक म्हाका एक तुजी भुमिका पळोवंक जाय और तितूंतलो तुका एक बरो डायलॉग गोडीक तुजो घोस्ताचो डायलॉग आसतलो तुजो फेवरेट सीन आसतली तितून ओ तुजी फेवरेट डायलॉग म्हाका डायलॉग नासलो डायलॉग नासलो फकत रडपाची रड रड ओके कान तुम्ही कान उगडा ओके एक बस एक कोरस पासून चलता पूण तेय तुजे रोडोन विथ एक्टिंग म्हाका जाय हात पडटले म्हणून नाजाल्यार आंजलाक धाडटा मातशे एक्टर आहा न्ही तुका मारू ताजेर तुका आनीक लेट येता चुकल्यार माफ करा उगडास नो प्रॉब्लम माझे कोरी नासतना तिसरात म्हाका मारून इतली जावन दारून बसल्या यायचो बेसार आसतना रावतेली याच घरान रावतेली कितले मारल्यार पासून रावतेली हांव सोसून फकत याच घरान हांव मोतेली रडटा म्हज्या नशिबान सुखे नाय हांव पळयतेली या भुरग्याक जल्माक हाडटेली संवसाराचो उजवाड दितेली थँक्यू तितलो घोस्ता वॉयस इतल्या वर्सांचो तुका उगडास उरलो उतरा पासून उरली आनी एक म्हणून दाखयता जायते बरें काम संसार जाला काळूक येवन म्हजे काळें खूप बोगता हाय सावदूक नासतना कसली चूक कोत्तेली तुका व्हडलो रूख मारून पोटाची भूक दाखयतेली संवसारी रूप देवून तुका म्हजें सूख कितें म्हाका दवरलें कालीस म्हजें दवरलें दुनिया म्हजेर कसलें दूख धाडलें कितें कोत्तेली कोणाक रडटली सगलें सोदचें पडलें थँक्यू सो म्हजो एक उपकार मागता मिलिंद बांदरा लागीं ही तुजी हिरोईन आनी आयज तिका सगळे उगडास आसात काम तिच्या पासून तरी एक थोडे 10 तरी शो कोर आनी म्हाकाय खूब इतले वर्सांचे काम उगडास आसात दॅट मिन्स
म्हाका दिसता हो सारको चड पावरफूल आसलेले तुवें रोगता आनी बरें कांत आनी बरें म्हटलां इतल्या वर्सांनी उगडास उरलो एक तर करून जावं माझ्या भुरगीं सारकें आशेता त्यानं भुरगीं हाडली आत्ती सांगता एक तर एक कोर घे बाबी एक सांगे मेला सांगे थोडे तुवें पळोवन हाडला तेन्ना ते बाबडे आसोंक ना उरले न्हू आतां तो रोल आमी जाय आमी पळयलेलो आमकां अजून उर्बा आसा आमकां एक उमेद आसा हो पळोवप पळोवंक हे सगळे कलाकारांक घेवन कुड सांजो बेगीन रिटायरमेंट बेगीन घे रिटायरमेंट बेगीन घे आनी बेगीन यो आनी हो आमचो भाव एका उतराचो मनीस तो घालता आमचो भाव रिटायर्ड आयस सेमी कोतीनो सेमी कोतीन म्हाका सदांच म्हणटालो कित्याक जाणा तेच भाव तुज्या असले ओरिजिनल वाडटा ते आपल्या हाताने घेवन गेली हांव पयल्यार ती ते हें लायताले म्हटलें रेसिपी करताले ते तुका येवपाक तुका ओरिजिनल आपणे फर्स्ट टायम पळयला म्हणून तूं खरेंच तुज्या आपल्याक एक्टींग करून आपल्याक सारकी उमेद करता म्हणून तशें टॅलिस अंजेला आनी सेमी कोतीन आनी तुजाडे चार सारके आमचे मेन देव बरें करूं अंजेला मारे हाडलो देव बरें करूं ते आमी वयर सरलो बरें हांव तेजे एक्टींग सॉलिड आसली अंजेला ना मिनीन म्हाका खात्री आसा आमचो मिनीन बाब हो थोडे तरी 10 तरी शो करतलोच कारण देवान ताका एक 8 दिलेले लोक ताका होकता संवसार ताका होकता मिनीन परत भायर घातला म्हणटो जरूर आनी चड हो तो घालतलो ओरिजिनल हिरोईन परत येतेली तेन्ना जरूर 100% लोक सारके रोगतार हात ती आसा सारको आजून पडटू पडना पासून पडटा न्हू बी हांगा पडटले पूण ताका उठोन जायना मागीर क्रेन हाडच पडटलो पास Thank you everybody for joining. आनी कोणाक कितें विचारता डॅडी सुकरीन बाय तुजो पाय जावपाचो आसलो पळय सेडी कुतीन तो हांव आसपाचो व्हेरी गूड विचार हॉटेल्स हँडेन सेनाचे तियात्राक लागून आपण तेच खातीर मिनीनाक विचार म्हाका सोदूंक तो कुट्टाड येयलो जिने रोडागेर आनी तेजो तेन्ना तियात्राची प्रॅक्टीस चलताली गुजार मानसिकार गुजार मिनीनाक विचार तेजे फकत 3च तियात्राले हो कोण तियात्राची डेटी घेवन उतराक लागून आनी तेजो तियात्र सोडलो आनी उपरांत तेणें सेडी कुतीन काडलो हें कळोंक जाय म्हणून हांवें तुमकां सांगता व्हेरी गूड तेजे 3च तियात्राले मिनीनाक हय हांव गेले पण तूं 15 तियात्र जाले ना कोण डेटी ना हांव गेले हांव आसलो ते मुगेले ते 3च जाल्ले हांवें उतर सांबाळ्ळे मनीस म्हणटा तो सांबाळूंक जाय कुत्तो म्हणटा ते घरचेचे व्हडले सारकें देव बरें करूं आं डॅडी आमी जायते त्या दिसा आमचें उतर राखतात आनी आमी राखोंकूच जाय देव आमकां वयच्यान तरी आदार करता देवाचेर घेतला तो न्हू त्या निर्विला हांव 87 वर्सां जाता कोणेंच ही आरतीचेर धापणे घालूंक सोदचे न्हू त्यो धाडटा त्यो वाट न्हू व्हेरी गूड डॅडी गुरुद्रा उलयता हांवें सुकूल याद केन्ना चोवंक ना हांव घालपाक वतालो पयलीं पूण आतां तुवें सांगलां ते करून जमादार पत्तो दिवपाक हांव आसतलो हां पाटो सांग लोकांक मिनीच्या बांदार तूं कोण रे आपूण तेगेलो घरकार ते पयले 86 हांव काजार जालो तेच पयले 84 ताका प्ले मातसो आयल्यान कर तियात्राक घायले पयलीं मुगेल्या घातकी भयण घातकी मरो सॉरी आनी तूं मुगे पयलीं तियात्राक लागलो हांव 70 वर्सां आसतना तूं सालवादे सावंडले गमडेक आनी सालवाद्रा भयण रोजुला आनी तेगे उनी आनी मिनी ते सगळे आसले नासला क्रिस्टियन आसला आनी जायते सबार मागीर बॉम्बे गेलो हांव बॉम्बे आरफर जागे बाप पिटेर
बॅटी तांकां गायले अशी बाजू चुकना मागीर आनी दुसरो जशें तुका तशें म्हाका आनी एक तियात्र दिलो कोल्ली बॉम्बे सेंट मेरी दिलो मागीर रेडियाचे 4 पार्टी गायल्यो गोंय 1 पार्टी गायल्यो रेडियाचेर आनी प्लस हांवें जायती कांतरां बरयलीं युट्यूबाचेर ते सालवादोर पुलिस सावंडे ताका गायलो हय संपला तो ताका हांवें 5 रोल दिलो पयलीं तो आपण आजू घालूंक हांव म्हणटा आजू त्या पंचवाडी आनी ताका शिवाय कोणाक गायना म्हणटा पयलीं आनी तेन्ना तो 8 वर्सां नासतालो ही आमच्या केली सामकी सगळी मागीर हांवें भायर गेलो भायर वचून मागीर त्यात बंद दवरलें मागीर पत्ते येयलो मागीर ताका हांवें सकून म्हगे बायलेन घातकी भयण घातकी मरण पळय गायलें म्हाजे आशिर्वाद गायलो तितून वळलो क्रिस्तान आमगेलो सिडी शिल्वा गायले जायते प्ले केले हांवें इतर बरयलें रेडियाचेर गायले प्लस हांवें कांतरां पार्ट्यो दिली एका दिल्या पोयटी दिल्या कांतरां सगळीं सावदी बी आनी स्टेज बॉम्बे 2-3 तियात्र दिले तेन्ना हांव डॉक्टर प्रोफेशनल प्रेम कुमारा कडेन गेलो तो सीन घालून लागलो सुबेज सांगपाक लागलो हांवें म्हणनाका मागीर हांवें दुसरी आनी कोणा दिली बरें आतां कितें करया म्हणटा तियात्र फोटो दाखोवपाक तूं हांव मगो तो न्हीद देवान आमी एक ओपनिंग करूं तेणें पळय बरयला तसलो आनी कोणाक बरोवपाक ताका हांवें सांगितलें तसलो आनी कोण डायरेक्ट जावपाना आनी आतां हांवें त्या कांतार काडला सगळे डायरेक्टराचे पयर तुजो रॉड्रिगीस मागीर मेन देवान म्हाजी कटीक दवरालो तेंचे सगळे काडले आनी सिरियसाच्या गायलां सगळे डायरेक्टर नेया आनी पोन्ने ते भायर काडटा आमकां मागीर आनी 2 मिनीट थँक्यू आनी कोण आसा ना दिसता कलाकारांक भेट हे कार्यावळीक आमचे आमंत्रण स्वीकार करून बाब नॉर्मन आनी बाय सुकोली हांगासर तुमी आयली तुमची मुलाखत दिली तुमकां आमी तियात्र अकादेमी गोवा हाचे वाटेन बाब मिलिंद बाब दिवकर म्हज्या नांवान तशें आमच्या स्टाफाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच बाब ऑड्डेस्यो काप दिला तुका तूं हांगासर येवन तुवें ही मुलाखत घेतली मुलाखत एकदम बरी जाली त्याच खातीर तुका हांवें दिनो आसता देव बरें करूं हांगासर जी मिडिया आसा ताकाय तांचे आमी उपकार आडयता जायते कलाकार आसा तियात्रीस आसा तांकाय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर जे तुमी सगळे आपलो वेळ काडून आयल्या एक एकल्याक कर्जाची कॉलेक्टान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कोडीत करता व्हडली मिडिया आर्टिस्ट कलाकारांक भेट जातली 27 सांजेच्या 4 वरां आनी आमचे तियात्र कलाकार जावन आसतले 43 आंजला आचो गोरकार आनी पिटर आजी गोरकार बाय रोशन तर सगळ्यांनी एक कार्यावळी हाजीर जावन आमची विनंती आनी एक पाट सगळ्यांक कर्जाची कॉलेक्टां देव बरें करूं आनी देव बरी रात द्या आमी गरजेचें आसा आयच्या दोगांय कलाकारांची त्याच कलाकारांची तांणी हांगासर फुडें येवन जाय जाल्यार तुमकां तुमचो फोटो घेवचो हांगासर आमचे फोटोग्राफर आसा मागता तुमच्या लागीं फुडें येवन तुमकां जाय फोटो घेवचे